माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. इल्ल्याशा गोंयांत अजूनय 1.5 किलोमिटराचेर वचून उदक काडपाची पाळी. बेनोडकाराचे उदकाचे चल्ल्यात हाल. सरकाराचो 66 कोटीचो उदकाचो प्रकल्प भागोवपाक शकलो ना बेनोडकारांची तान. कुणय क्रिकेट खेळामळ पळयता विकासाची वाट. खेळामळ घालतले कर्नाटकाच्या प्रकल्पाच्या भकीक. थळावे मागतात कम्युनिटी कडेन एनओसी. वाडटे आर्द्रतायेक लागून फुडल्या कांय दिसांनी वाडटले तापमान. दनपारां 34 ते 36 आनी रातच्या वेळार उरतले 26 ते 28 डिग्री सेल्सियस तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. इल्ल्याशा गोंयांत अजूनय 1.5 किलोमिटराचेर वचून पिवपाक खावपाक उदक हाडपाची पाळी आयल्या. बेनोडकारांचे उदकाचे हाल चल्ल्यात. सरकाराचो 66 कोटीचो उदकाचो प्रकल्प न्ही तर बेनोडेचो दोंगर फाटली 4 वर्सां जाली लोकांची तान भागयता. सरकाराचे हर घर जल PWDन घाल्ल्या जायकाच्या पायपलायनीतूच बंदिस्त उरला. लोकांचे हाल सोपून सोपनात. पळयात रमेश नाईक रावताचो स्पेशल रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते बेनोड्या ह्या गांवांक आसात आनी बेनोड्या खड्ड्या तुगेल्या बासरेर पाडी बारशां ह्या गांवांनी जे उदक मेळपाक जाय आसा हें उदक आतां बंद जाल्ले कडेन आसा. हांगा उदक मेळपाचें खूब कमी जाल्ले कडेन आसा आनी हेजे उदक कमी जातकीर लोक हांगा आमचे फाटल्यान तो दोंगर दिश्टी पडटा. ह्या दोंगराचे 24 तास उदक आसा हें चालू उरता. आमी हेचे पयलीं सुद्दां सांगले कडेन आसा हे दोंगर जे आसात हे आमगे उदकाच्यो खाणी म्हणून आनी ह्या दोंगरा भितर जें उदक आसा आनी हेच उदकाचेर आमी जगतात आनी हेच तुमकां आमी दाखयतात की कशे जे आमगेल्या खेडेगांवांक लोक रावतात हे ह्या दोंगराच्या उदकाचेर जगतात. ते सरकारान 66 करोड खर्चून जायकाची पायपलायन हाडली सांग्यार साकून ते हांगा बेनोड्या. पूण दुर्दैव आमचें की हे उदक PWDन सगळी पायपलायन घालून कंप्लीट केले कडेन आसा पूण एक थेंब सुद्दां आजुनूय त्या हितूंतल्यान चालू जालें ना. व्हडली व्हडली पंप हावस बसयल्यात, व्हडली व्हडली टाकी बसयल्यात पूण एकच थेंबो जो आसा हो ह्या टाकयांक आनी ह्या पंपान चालू करचो आसलो. आनी लोक हांगा इतले त्रास काडटात. सकाळ फुडें उठोन येवन ह्या डोंगराचें उदक भरून मोटरसायकलीचेर आनी कित्याचेर घालून हे लोक व्हरता उदक आपल्याक पिवपा जाय म्हणून. जी बोरींग मारून दवरल्या ती बोरींग सारकी ना. ते उदक पिड्ड्यार जाले कडेन आसा हे लोक सांगतात. सरकारान इतले पयशे खर्च केला लोकां खातीर उदक व्हरताले म्हणून पूण PWD ऑथॉरिटी कितें करता हे जे पयशे आसात हे पयशे वेस्ट केले कडेन आसा. लोकाले हे पयशे आमचे बाकीचे लोकाले सगळ्यांचे पयशे पूण PWD ऑथॉरिटी हांकां कांयच पडोन गेले ना. ते फक्त म्हयन्याचो पगार जो आसा हो पगार मेळ्ळ्या पुरवण मागतात आनी हे पगार खावन आपल्याले पोट भरतात. हांगा लोकांले कोण चिंतो येना. उदका खातीर इतले त्रास जाल्यात की लोकांक उदक मेळना आनी म्हणूनच आज लोकांनी सांगले कडेन आसा की हे जे पंप हावस बी तुमी सायडीक बसयले कडेन ते कोणाक उपयोग ना, कोणा फायद्याक ना. हे वेल्यान लॉस. हे जर दोंगर तुमी सांबाळून दवरले जाल्यार ह्या डोंगराचे उदक पिवन आमी जगपाक शकतात हे तेणी सांगले कडेन आसा. 1.5 किलोमीटर तुमकां उदक येना थंय? ना उदक येना. आमी बोरिंगाचें तें उदक बोरिंगा तशें तें पिवपाक जेवण करपाक बरें लागना. बरें लागना ना बरें लागना. आनीक उदक येता तरी थंय? हय उदक तशें आमकां मारूंक पडटा उदक येना जालें. तुमी पंप चालू मारता आनी तुमी सुद्दां पूण उदक पिवपा सारकें ना तें? ना उदक पिवपा सारकें ना. आतां थंय साकून आतां जवळ जवळ 1.5 ते 2 किलोमीटर आयल्यान येवन तुमी उदक व्हरतात? हय उदक व्हरता. डेलीचें हें? हय आमी डेलीचें. आनी हें उदक बरें आसना? हय हें उदक बरें पिवपाक कशें लागता? तुमी पायपलायन बी येयली ना तुमकां? ना पायपलायन येयली पूण हे वर्साचे त्रास तुमकां? त्रासच जेम पावस त्रासच. पूण कोणें आजुनूय पळयलें ना तुमकां अशें करून त्रास जातात आनी उदक पायपलायन हाडची म्हणून तुमी? अशें म्हणटाय तुमकां उदक हाडटलें अशें म्हणून म्हळ्यार तशें सांगताय मागीर तशें हें करनाय. खंयचे कडेन कांय ना? कांय ना. आतां इलेक्शन लागीं पावपा आसा. आतां येवन सांगतले सांगतले करता म्हणून फुडले वर्स करता म्हणून? अशें इलेक्शना टायमाचेर म्हणटा येता आनी वयताय करताय म्हणून मागीर तेणी वाचपूच ना मागीर कोण येना तशें.
मागीर काय ना कांय ना हांगाच येवपा पडटा तुमकां हय, उदकाक नाका येवंक पडटा तुजें नांव आमकां उदक हांगा गांवा बरोबर मेळना हम्म. कित्याक जाय त्या टायमाचेर उदक मेळना मेळटा म्हणसर नळाचेर इतकें बरोबर मेळना केन्ना एक दीस मेळटा एक दीस चालू मेळना आनी दुसरें हांगा लागीं आमकां उदक आसा लागीं म्हणल्यार ते हायवे रोडाचेर हांगा हय ते आमकां उदक बरें आसलें तें कितें आमकां सारकें पूण हे तुमी गाडयान आनी मोटरसायकलीचेर धरून उदक हाडटात मोटरसायकल ते न चुकता पावसाक गिमाक न चुकता आमकां तें उदक वचोन हाडचें पडटा थंय वचोन आता रस्त्यार तुजे फाटल्यान येदोळ मोटराचो हे बसयला पंप हाऊस बसयला उदक येता तो बसून सामको विफल जाला आमकां पळय हांगा रोडार पावतकीर काणकोणच्यान गाडी येता दिसता सामको रोडार आसता हय लेफ्ट सायडीन सामको रोडार आसा काणकोणच्यान गाडी येता दिसता दिस पडना. आमकां सामको प्रॉब्लेम जाता मागीर आतां हायवे अशी वयता आनी वयल्यान हायवे वयता आनी तो बांदून कितें उपयोग आनी उदक तरी चालू केले पंप चालू तरी केल्यात चालू केल्यात म्हणटा ते पण येता पण उदक बरोबर उदक मेळना गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी निखिल जल्मी. कुणय क्रिकेट खेळामळ विकासाची वाट पळयता. वाठारांतले कम्युनिदाद जमनीन आशिल्ले खेळामळ आतां कर्नाटकाच्या प्रकल्पाच्या भकीक घालपाक सोदतात. थळावे तरणाटे थंय खेळटात. दर आयतारा सर्ती जातात. देखून हे खेळामळ तिगून दवरचें. कम्युनिदादेन एनओसी दिवची थळावे मागतात. कुणय उदरगतीची वाट पळोवपी क्रिकेट खेळामळ. ह्या खेळामळाचे 1992 वर्सा रवी नायकान उक्तावण केल्लें. पूण आतां कोमनीदाद उदरगतीक एनओसी दिनात. जाणट्यांनी कुणयकारा खातीर जमीन राखून दवरल्या. पूण हे कर्नाटकांतल्या आश्रमाक जमीन दितात 2 लाख चौखण मिटर मोलान, थळावे सांगतात. कोमनीदादेन एनओसी दिवन ग्राउंडाचो विकास करचो अशें थळाव्यांनी मागला. एक फाटले 1995 बीन कशी एनओसी आसता ती सारकी स्टॅम्प पेपराचेर बीन दिल्ली नासता ती डायरेक्ट दिल्ली आसता एडमिनिस्ट्रेटरान दिल्ली ती दिल्ली आसा पूण आतां ते कित्याक लागून हे करता म्हणजे डिनाय करता पळय म्हणून आमकां खबर ना. स्पेशली तुमकां आपयल्यात कारण खूब वर्सां जाले हो ग्राउंड खुबशे बरे बरे प्लेयरांक वयर काडटा तेंची उदरगत करता म्हणजे तांकां बरें हे करता प्लॅटफॉर्म दिता आनी आयज ह्या ग्राउंडाक तर आमी पंचायती मार्फत तर कितें करपाक गेल्यार आमकां हे परमिशनां मेळना. सो मेन गजाल जी आसा जी म्हणल्यार कोमोलजातीन आयज भायल्या कर्नाटकाच्या मनशांक 35,000 स्क्वेअर मिटर 40,000 स्क्वेअर मिटर दिल्या. मुंबईक 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या आनी गांवच्या म्हणजे जाणटेल्यांनी जी राखून दवरलेली कोमोलजात जी आसा पळय न्हू ती गांवच्या भुरग्यांक लागून खेळपाक लागून ते दिवपाक एक ना म्हणून सांगता डायरेक्टली पंचायतीक ना म्हणटा कारण एक म्हयने पयलो सुमार पंचायतीन ती मागलेली जागा की आमचो ग्राउंड जो पयलो डेव्हलप केल्लो मातसो ग्राउंड बांदून दिल्लो फाटल्या गव्हर्मेंटान जो 1990च्या उपरांत तो ग्राउंड आतां आमकां परत रिडेव्हलपमेंटाक घालपाक जाय आशिल्लो आनी ऑलरेडी सगळे PWDचे मनीस बीन येवन हे करून गेल्ले आसा सर्वे बीन करून गेल्ले आसा पूण एक कोमोलजातीची एनओसीक लागून आमकां सगळो हो ग्राउंड हांगसर असो हे जावन पडले डेव्हलप करपाक मेळना. एक क्रिकेट लवर आणि ते गव्हर्नर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाचो प्रेसिडेंट हांव आणि माझी एक ओन टीम आसा आर्यन पॅन्थर 77 ती माझी पर्सनल टीम ती आमची गोंयभर चलता गोंयभर खेळटा. आमच्या गांवांत हांगा हो जो ग्राउंड आसा तो कितली वर्सां जाल्यार आमी पळयता हांगासर टुर्नामेंट चालू आसा म्हणजे टुर्नामेंट जाता आनी जेन्नाच्यान IPL स्टार्ट जालें 2008 तेन्ना भुरग्यांक आनी चड बरी क्रेज येयली ते पळोवन आनी थंयच्यान हांगासर KPL म्हणजे आमचे कुंडेम प्रिमियर लीग तशें बाकीचे कडेन चलपाक लागले प्रिमियर लीग सगळ्या गांवांनी तशी तशी भुरग्यांक ह्या ग्राउंडार येवपाची वड जाली. पयलीं चड भुरगे क्रिकेटीन ओड नाशिल्ली आनी हो ग्राउंड आमचो बारीक आशिल्लो. त्या नंतर आमचो लोकल MLA PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेणें तो ग्राउंड आमकां ल्हान सगळो वाडोवन दिलो हितून. परत दुसऱ्या टर्माक तेणें आमकां आनी जे वयर सकयल असो ग्राउंड आशिल्लो हांगासर ही सगळी माती फील करून म्हणजे आतां हो ग्राउंड सगळो भरलेलो दिसता. तितून आमकां म्हणजे टुर्नामेंट चड चालू जाले हांगासर सगळ्या भुरग्यांक इंट्रस्ट येवपाक लागलो क्रिकेटीन. आतां आमी परत ताका सांगलें की हो ग्राउंड आमकां आनी सामको बरो करून दिवचो जशें की सगळे शेकले आसा हांगासर तेजें माती घालची आनी एक लेवल करची. आमच्या व्हडल्या टिमान कांय ना दुसरो आमचो बॉल सकयल पडटा तेवटेन भुरग्यांक देंवपाक त्रास जाता थंय ताका लागून आमकां नेट मारून दिवचे. आनी मेन आमचें कितें आसा आमी जी सगळे खेळटा ती लायट बॉल टेनीस बॉल खेळटा भुरगे लेदर बॉलान तांकां प्रॅक्टीस जावची म्हणून आमी तेंचे कडेन कॉन्क्रीट नेट प्रॅक्टीस करपाक लागून थंय कॉन्क्रीट पीच मागल्या आनी ती 8 दीस पयलीं आमचे लोकल MLA आपल्या चल्याक धाडून ती सर्वे करून गेला ती आमकां करून दिता म्हणून सांगलें. आनी हो एक जो असो ग्राउंड आसा आमचो जे गोंयान पावस पडलो की टुर्नामेंट बंद बाकीच्या सिजनान टुर्नामेंट 365 डेज हो ग्राउंड चालू आसता. पावसान सुद्दां घेवंक मेळटा. भायले लोक येवन हांगा टुर्नामेंट करता तळावलेचे लोक हांगा टुर्नामेंट करता
बोमचे लोक हांगा टुर्नामेंट करता, मडकयचे लोक हांगा टुर्नामेंट करता. पण आमकां फक्त कितें दिसता की आमी मोठो डिमांड ना आमचो. आतां पयलीं खूब जाणांनी आमकां सांगलें की हो ग्रावंड तुमकां जीसीएक दिया म्हणून, जीसीए तुमकां बरी करून दितली. पण एकदां आमी तो जीसीएक हो ग्रावंड दिलो तो आमच्या हाती भायर वयतलो. आमकां मागीर बारीकशे भुरगे बारीक बारीक टुर्नामेंट करता हांगासर ते आमकां करूंक मेळचे ना हांगासर. तेन्ना आमचें अशें आसा की आमची कोमुंदाद ही कोमुंदादान आनीक सांगपाचें म्हणजे हे कोमुंदादान 30 ते 35 घरां आमची लोकल तेंच्यांनी बांदलेली आसा हांगा. पूण अजून तांकां परमिशन मेळूना. ते कोर्टान वचून झगडटा की आमकां परमिशन मेळचें म्हणून. आमचे लोकल लोक जे हांगा रावता तेंच्यांनी हांगा तेंची कितलीं वर्सां जाली आतां, 30 वर्सां जाली तेंची घरां आसा, पूण तांकां अजून परमिशन मेळूना. ते बी कोमुंदादी कडेन वचून ते कोर्टान मेळ मागताय पळय आतां. तेन्ना हे ग्रावंड हो सगळ्या भुरग्यांचो आमचो. भुरग्यांक लागून कितें तरी करचें. कोमुंदादी मात तरी एक घेवन हेका परमिशन दिवचें. हे पंचायत आमचे फुडें सरता हे करपाक फक्त कोमुंदादीक लागून अर्ज उरताय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशा स्थलांतरिताचो विशय परतून तकली वयर काडटा. कांय दीस आदीं गोवा 365 पालिकेचे नदरेक हाडिल्लो झोपडपट्ट्यांचो विशय पालिकेन जाग्यार घालो खरो, पूण झोपडपट्टेत रावपी मायग्रंट्स आतां वाठारांत व्हांवपी व्हाळाच्या देगेर रावल्यात. थंयसर कोयराच्यो राशी. पालिकेन दखल घेवची अशें थळावे मागतात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कांय दिसा पयलीं आमी म्हापशेच्या नवीन बस स्टँडा फाटल्यान ज्यो झोपडपट्ट्यो आसा ताचेर बातमी केल्ली. ही म्हायती जेन्ना म्हापसा नगरपालिकेक मेळ्ळी तांच्यांनी ताबडतोब येवन थंयसल्यो झोपडपट्ट्यो आसा त्यो काडून उडयल्ल्यो आसा. आतां आमी जी म्हापशेची वोडाफोन गॅलरी आसा ताच्या मुखार जो व्हाळ व्हांवता ताच्या वयर ज्यो फातरी घातल्या थंय आमकां हे मायग्रंट्स बशिल्ले पळोवपाक मेळटा. हांगा ह्यो जो व्हाळ व्हांवता हांगा इतली घाण पळोवपाक मेळटा आनी हे मायग्रंट्स जे लोक आसा हे थंय दनपारच्या वेळार न्हिदतात. खंय तरी आयज तांकां हांगासरल्यान काडून उडोवपाची गरज आसा. बिकॉज हांगा इतलो कोयर दिश्टी पडटा, इतली घाण पळोवपाक मेळटा. म्युनिसिपालिटीन आयज हेचेर कारवाय करून हांगा क्लीन करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज इतली दुयेंसां वाडिल्ली आसा, इतले आजार वाठारांत पसरिल्ले आसा. खंय तरी आयज ह्या सगळ्याचेर लक्ष दवरून हे क्लिनलीनस आयज करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. भीमशक्ती सामाजिक संघटनेन गोंयांत काँग्रेसीक तेंको दिला. काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान तशी घोशणा केली. रितसर घोशणा भीमशक्ती संघटनेचे जाळवणदार पत्रकार परिशद घेवन करतले अशेंय ताणें सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावपाक लागला. तळ्यात मळ्यात सोंपला. लोकांनी आता निश्चय केला. विचार पडटात त्या पक्षाच्या उमेदवाराक तेंको दिवप. होच हेत दवरून भीमशक्ती सामाजिक संघटना हे आंबेडकर विचारांचे संघटनेन काँग्रेस उमेदवाराक तेंको दिलो. पणजेच्या एका घरगुती सुवाळ्याक एल्विस गोमसान ही घोषणा केली. की आज भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे गोवा राज्याचे प्रभारी माननीय सचिन पगारे सर आणि तसेच भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे गोवा राज्याचे निरीक्षक माननीय भूषण गायकवाड सर आज हांचे गोव्यान आगमन जाल्ले आसा आणि भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचो पूर्ण आढावो ते आज घेवपाचो प्रयत्न करतात. तेन्ना हांव आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आयज नवीन नियुक्ती जाल्लेले आसात आमचे एल्विस गोम सर तांकां आयज भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे शाल घालून त्यांचे भीमशक्ती सामाजिक संघटनेत स्वागत करता. हांव सचिन पगारे सर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी त्यांचे रितसर स्वागत करचे संघटनेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जय हो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जय हो. भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचं जय हो. भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचं जय हो. फुडारी जे आसा शक्ती संघटनेचे भीमशक्तीचे ते म्हज्या संपर्कान आसले खूब म्हणजे एटलिस्ट 2 वर्सां तरी चालूच आसले. ताणें म्हाका फोन केलो काल
की ते गोंयांत येवपाचे आसा आनी म्हणून हांव चड करून तांकां मेळपाक आयिल्लो आनी तेन्ना कळ्ळें की असो कार्यक्रम आसा म्हणून फुडें आनी म्हणून अशें बरें दिसलें की लोक चडांत चड लोक असो काँग्रेसीक फाटिंबो दिता आनी म्हणून हें वातावरण जें आतां बदलपाचें आसा देशभरांत तातूंत तांचोय सहभाग आसतलो. आज संघटना भीमशक्ती संघटना सारक्यो खूब बऱ्योचश्यो अश्यो संघटना आनी फुडें येवचे अशें म्हाका एकूच दिसता की हांवें आवाहन करता. फुडारी भीमशक्ती संघटना जी आसा ते राष्ट्रीय लेवलाचेर काम करता. सचिन पगारे आनी भूषण गायकवाड जे मना पासून हांव आभार व्यक्त करता. तुमी म्हणटले हांव कसो काय पावलो हांगा. भीमशक्ती संघटना जी आसा तांचो आनी म्हजो संबंद बरेच वर्सांच्यान आयिल्लो आसा आनी हांव तांकां म्हणजे ते म्हाजे कडेन येता कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आनी टायम टू टायम हांव तांकां एडवायजूय करता. आज योगायोगान हांव तांकां एक्चुली वेलकम करपाक आयिल्लो ते आज गोंयांत आयल्या म्हणून तांणी विनंती केली की तुका आमी आमचे संघटनेन भितर काडटा. सो हांवें म्हणलें कित्याक न्ही. आनी ही संघटना जी आसा आतां फुडें तांचो कार्यक्रम आसतलो काँग्रेसीक फाटिंबो दिवपाचो आनी तो ऑफिसान जातलो. खरेंच एक बरी गोश्ट आसा की आज कोणूय जावं जो काँग्रेस सारक्या पक्षाक फाटिंबो दिता दे आर मोस्ट वेलकम आनी म्हाका एक खुशालकाय भोगता की तांणी हो सपोर्ट जाहीर केलो म्हणून. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात प्रचाराक नेट आयला. पक्ष प्रचारांत एकामेकाची कुर्ताय काडटात. मंगळारा जाल्ले काँग्रेसीचे कार्यावळीत मोदी परिवाराची गुन्यांवकारी वळेरी काँग्रेसीच्या अखिल भारतीय महिला अध्यक्षान जाहीर केली. स्मार्ट सिटीची भोवणी काढून फोंडकुलांनी रोपां लायतच भाजपाक उजरावन काडली. पळयात. त्याच्या अंडर हे काम चालू आसा. गोंयांत स्मार्ट सिटीचें काम पळोवपाक येयल्लो आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तो 5 स्टार हॉटेलाच्या AC रुमान बसून तेणी रिपोर्ट तयार केलो. तेणी एकूय पावल पणजेच्या सिटीन घालूंक ना. एक धेप तेणी मारूंक ना. पूण रिपोर्ट तयार केलो की आपूण सिटीन सगळ्याक भोवलो आनी सगळें काम सिस्टमॅटीक चालू आसा. तर आतां हांव त्या हरदीप सिंग पुरीक सांगूंक शकता की हांगा तुजें कांयच सारकें ना. तूं AC 5 स्टार हॉटेलाच्या AC रुमान बसून जो रिपोर्ट केल्लो तो फटींग आसलो. तो तुजो जुमला आसलो. ज्या तरेन तुजो मुखादम म्हणजे नरेंद्र मोदी फटींग उलयता त्याच्यात अंडर हे ट्रेन जाल्ले हे मंत्री, केंद्रीय मंत्री जे लोकांचे पैसे घेवन ह्या असल्या प्रोजेक्टांचेर घालता आणि ACच्या रुमान राहून रिपोर्ट तयार करता आणि त्याचोच हो नतिजो जावन आसा. गुजारिश करूंगा कि उन पर बात कीजिए. आपने सवाल किया कि हमने ये प्लांटेशन क्यों किया. गड्ढा था, आपने देखा. गड्ढे में पाँव जाने से बहुत से गड्ढे लोग गिर रहे हैं. हमको गड्ढे को भरना था मिट्टी से. हमने उसको भरने से पहले प्लांटेशन किया है. पर्यावरण भी बचेगा, गड्ढा भी भरा है और हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लांट लगाकर सिंबॉलिकली गोवा के करप्ट चीफ मिनिस्टर जो चेयरमैन भी हैं बताया गया इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, उनको एक संदेश भी दिया है. यहाँ धूल और मिट्टी उड़ने से, पूरा जो पॉल्यूशन होने से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है. ये प्लांटेशन लगाने से हम लोग इन सब चीज़ों का एक संदेश दे रहे हैं. लोगों को भी कहेंगे जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उनको खाली भरने से अच्छा है, क्योंकि ये नहीं भरेंगे, हम इस तरह का प्लांटेशन करें, धूल मिट्टी कम हो, पर्यावरण हो और सरकार को थोड़ा शर्म आए. डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में और भी बढ़ोतरी हुई है. अपराधियों की हिम्मत बढ़ी हुई है. क्यों? क्योंकि सरकार बेटियों के साथ नहीं, विक्टिम के साथ नहीं, अपराधियों के साथ खड़ी है. आपके सामने उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये पेश रखा है. मोदी का परिवार. ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं. साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली बेटी के यौन सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला है. FIR नहीं होती. अमित शाह जी, दिल्ली की पुलिस FIR नहीं होने देते. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR होती है. गिरफ्तारी नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं. संदीप सिंह हरियाणा में बीजेपी के मिनिस्टर हैं. हरियाणा पुलिस FIR नहीं कर रहे. सरकार है, मिनिस्टर है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद संदीप सिंह हरियाणा में मिनिस्टर के खिलाफ FIR होती है. कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए. राम दुलारे भाजपा के उत्तर प्रदेश से MLA हैं. अगेन नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी और उम्र कैद की सजा. केंद्र में कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. जिस शख्स के साथ दिख रहे हैं वो और कोई नहीं,
BHU में वाराणसी, जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं चुनकर, उस वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली IIT की छात्रा के साथ गैंग रेप होता है और ये उनमें से एक है। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप के वीडियो 3000 वीडियो पब्लिक में है। गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वाडटे आर्द्रतायेक लागून फुडल्या कांय दिसांनी तापमान वाडटलें असो अदमास आसा. दनपारां 34 ते 36 आनी राती 26 ते 28 डिग्री सेल्सियस मदीं तापमान उरतलें. पूण दमट परिस्थितीतूय पळोवपाक मेळटली. लोकांक भलायकी सांबाळपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. मंगळारा उष्ण आणि दमट आशिल्ली. जायत्या वाठारांनी तापमान 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावले. आर्द्रतायेची पातळी 65% ते 75% मदीं आशिल्ल्यान तापमान 38 परस चड आसलें. बुधवाराय अशीच परिस्थिती आसतली. ह्या दिसा चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्रीचेर वचूं येता. सदचे भशेन वारो घोळटलो पण उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळटली अशी अपेक्षा ना. उत्तरे कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून उष्णताय वाडटली. बुधवारा हवामान दमट उरपाची शक्यताय. तापमान सदचे परस चड. बुधवारचे तापमान 34 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. वायव्ये कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून वाडटली आर्द्रताय आनी तापमान. फांतोडेर दव आनी धुक्याची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.